लोकसभा वेंचणूक तेकली जावं तो भाजप वा आरजी सारकेलो प्रादेशिक पक्ष दोनूय पक्षांची नेटान तयारी चल्ल्या। मात दुसरे वटेन सगळ्यान पोरणो आनी गोंयान सगळ्यान चड काळ सत्तेर आशिल्ल्या काँग्रेस पक्षातले अंतर्गत राजकारण सोंपपाचे नाव घेना। पक्षाचो फुडारी एल्विस गोमसान राज्यातल्या काँग्रेसीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्या। गोंयांतलो काँग्रेसीचो कारभार खंय दिशाहीन ताचे आड काँग्रेसीत खंय कटकारस्थान चल्ला म्हणून आरोप। एप्लिकेशनां मागोवपाचो म्हणजे प्रसंग काल आयला अशें म्हाका कळ्ळां। हाज्या पयलीं तुमी पळय ती स्टोरी मारिल्ली म्हाका आपोवंक ना तो आपोवंक ना त्या दिसाक एक स्क्रिनींग कमिटी म्हणून आयली सेंटराची आनीक सगळ्यांक खबर आहा गोंया भितर की हांवें म्हजें एस्पिरेशन दाखयल्लें आसा। सो आय एस्पायर पूण कितें आहा दुसरे सायडीन आतां इन्स्पायर करपाक जाय न्ही। हांव एस्पायर जालो म्हणून त्या सायडीन इन्स्पिरेशन मेळना कित्याक तें हांवें पळयलें की दे हॅव कन्स्पायर्ड नॉट टू इनवायट मी दॅट डे बिफोर द स्क्रिनींग कमिटी। तरी सुद्दां आय डोंट गिव मच वेटेज टू दॅट वॉट दे हॅव डन। पूण एट अ टायम क्रुशियल टायम की जेन्ना आमी हें इलेक्शन युनायटेडली वचपाक जाय हे प्रॉब्लेम हांगा पार्टीचें जाता की दे डोंट शो अ युनिफायड अप्रोच। हें नंबर वन प्रॉब्लेम। आतां काल डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग जाली म्हणटा ते डिस्ट्रिक्ट कमिटीन होच प्रश्न आयलो की स्क्रिनींग कमिटीच्या मुखार कोणाक आपयले तुमी एस्पिरंट्स जे आसले तांकां आपयले तितून भितर हांव एक एस्पिरंट म्हाका आपोवंकूच ना। ताजेर चर्चा जाली ताजेर वाद जालो म्हणून प्रश्न आयलो की तुमी इन्विटेशन लोकांक इन्विटेशन दिल्लें की बाबा तुमी दाखया म्हणून तुमचें एस्पिरेशन इन रायटींग ना। तर थंय ते मातशें सांपडले आनी म्हणून ते आतां म्हाका दिसता ताणें एक जाहीर नोटीस काडल्या की कोणाक दिसता की आपूण कॅन्डिडेट आसचो ताणें एप्लिकेशन दिवचें म्हणून। I don't give much importance to this. I don't know even whether I will give my application. कित्याक ज्या पद्दतीन हें चलता that is absolutely not appropriate. पार्टीचें पळय धोरण आसा पार्टी ज्या पद्दतीन चलपाक जाय that is not visible here. So I will decide on this. I will consult my very close people and see what is to be done. कोण ताच्या आड कटकारस्थान करता काय म्हणून विचारल्यार तो म्हणटा पक्ष कोण चलयता तेच कळना। अजून खंय प्रदेश काँग्रेस समितीची एकूय बसका जाल्ली ना। कोणे केली ही कॉन्स्पिरसी तुमकां हांगा चल्ला पळय आतां कितें आहा मरे ह्या पार्टीचें एकूच कितें आहा तुमी फाटले दिसांनी सस्पेन्शनाचें पळयलें तो वाद पळयलो। आतां हांव PCC मेंबर आज पर्यंत एक मिटींग जाल्या PCCची प्रदेश काँग्रेस कमिटीची एकूय मिटींग जावंक ना जंय म्हाका आपयला किंवा आमी 40 लोक आसा हे 40 लोकां भितर कोण चलयता पार्टी हो दुबाव पडटा न्ही। सो बेटर लेट दॅन नेवर दीस पार्टीज ऑर्गनायझेशन हॅज टू बी पूट ऑन द रायट ट्रॅक। कित्याक लोक कोणाक पळयता राहुल गांधी सारके लिडर्स जे दीस रात खडखडटात समाजा खातीर लोकां खातीर सो तेंचें जर उदाहरण घेत ताजो प्रभाव हांगा पडूंक जाय आशिल्लो तो तसो प्रभाव पडना। सो खंय तरी चुकता म्हणून सगळ्यांक एकठांय घेवन सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवन कितें तरी एक वाट काडपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।